कोविडाचें संकट परतून आयिल्ल्यान सुमार 2533 तरवाट्यांक घेवन आयिल्ल्या जहाजान भारतांतल्या सुमार 502 तरवाट्यांक गोंयांत सोडून जहाज परते गेलां. गोंयांत देंवयल्ल्या 502 तरवाट्यांत वट्ट 250 तरवाटी गोंयांतले आसात, अशी माहिती JM बक्षीचो वरिश्ठ वेवस्थापक गोविंद पेर्नुलकारान दिल्या. ही नॉर्वेजियन क्रूज लायनीची नॉर्वेजियन एनकोड ही जी पॅसेंजर शीप आसा ती हांगा 23 तारखेक येयल्ली. 23, 24 आनी 25 तारखेक ओन्ली टू ड्रॉप अबाउट 502 इंडियन क्रू. ह्या बोटीचेर टोटल 2533 डिफरंट नॅशनॅलिटीचे क्रू आसले. मेजर पार्ट फिलिपिनो, इंडोनेशियन आनी इंडियन्स आसले. सो आउट ऑफ दॅट 502 वेर इंडियन. सो इंडियन्साक ओन्ली टच पोर्ट केला तेंच्यांनी गोवा टू ड्रॉप ऑल इंडियन क्रू. पॅसेंजर कोणूच नासले, ओन्ली क्रू देंवोवपाक येयले. आतां युरोपान परत ह्यो केसीस वाडपाक लागल्या म्हणजे तेंचो बिझनस कांयच जावपाची शक्यता ना. हांगाच्यान तेंच्यांनी लास्ट इयर नोव्हेंबरान क्रूवांक व्हेल्ले इंडियन्साक गोवा आनी मुंबयच्यान. तांकां आतां ते परत हाडून ड्रॉप केल्यात कित्याक तांकां थंय बिझनस ना आनी जस्ट आयडलींग बोट दवरची पडटा म्हणून तेंच्यांनी बोट हांगा हाडून टोटल इंडियन क्रू वेर डिसेंबर 502. आउट ऑफ दॅट गोवन वेर इंडियन भितर ते 252 वेर गोवन. दे वेर डिसेंबर ऑन 24th and on 25th 250 नॉन इन गोवन अदर पार्ट ऑफ इंडिया. तांकां आमी सगळ्यांक फ्लायटान धाडले आनी कलेक्टर सावथ गोवान परमिशन दिल्लें की तांकां होम क्वॉरंटायना खातीर, तशेंच गोवन्साकूय होम क्वॉरंटायना खातीर. आनी तेंची पयली येयना फुडें ऑन 23rd वेसल वॉज क्लियर and they were dealt with this PCR test by Victor Hospital and we waited for result. Next day early morning we got all results. Result येयल्या उपरांत सगळे नेगेटिव्ह असले आनी शिपार ते खूब कुयदाद घेतात आनी तेंचे सगळे सॅनिटायजेशन सगळे वेल सेटल्ड आसतात. सो कांय केसीस नसले शिपाचेर, कांयच ना. आनी सगळे वेल नेगेटिव्ह सगळे केसीस जाल्या उपरांत कन्फर्म जाल्या उपरांत सगळ्यांक आमी डिसेंबर करपाक सुरू केलें. ते बिझनस बी सगळो डेवलप जावपाक गेल्लो पण हे परत सेकंड वेव येयली आनी युरोपाक सगळें परत बंद जालें. देर वॉज अ हेवी लॉकडावन बी सगळें जालें आनी त्या खातीर आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की परत हे क्रूवांक आयडलींग दवरच्या पेक्षा, वेसल्स आयडल दवरच्या पेक्षा तांकां हाडून परत घरा कडेन सोडलें. म्हणजे आतां एटलिस्ट फॉर द कमींग सीझन पर्यंत तरी कांय नोव्हेंबर पर्यंत, सप्टेंबर नोव्हेंबर पर्यंत तरी कांय जावपाची शक्यता ना. जर जालें जाल्यार आमकां सप्टेंबरान कितें कळत. ठीक आहे. ऑल द क्रूज लायन्स which are operating in Goa, they are with the hope that तेंचे ते बिझनस चालू जातलें आणि they are trying their best. Only hope that की बाबा there should not be any this major this thing for this second wave.